शिवीन म्हणटा पळय न्ही तशें कांयच जावना. आमी आतांय हांव सांगता की आमी सगळे 10 जाण जे भारतीय जनता पार्टीचे आमी सगळे नगरसेवक आमी सगळे एक आसा आनी हें पळय कितें जालां तें मुख्यमंत्र्या मुखार जावन आमी सगळे एक जावन हो विशय सोडयला. आनी इतलोच की हो हे फाटी हो जो हें आसा पळय न्ही नगराध्यक्ष पदाचो मान जो म्हाका मेळ्ळा आनी आमी 15 कावन्सिलर्स जे आसा ते आमी सगळे वार्डाक सगळ्यांक बरो न्याय दितले. कोणाक खंयच्याच वार्डांनी आमी भेदभाव असो कशें करपाचे ना. आमी सगळ्या वार्डांनी काम करतले. मेन प्राधान्य खंय आसतलें आतां पयलेंच फोंडें म्युन्सिपालिटीचे जे अपूर्ण जे प्रोजेक्ट आसा आनी आमचो गोंय राज्याचो आमचो शेतकी मंत्री रवी नायक सर हेज्या आदारानूच जे आज फोंड्यान जो विकास जाला तो विकास तुमकां पळयला की म्युन्सिपालिटीचे आनी आतां बऱ्या पडटलें कित्याक अशेंच आनी फाटल्या वेळार सुद्दां आमचो बाब रितीश आशिल्लो आनी रितीशान भरपूर प्रोजेक्ट केले जशें हांवें काल सुद्दां उलयलां की जावं ती क्रिमेटोरियम रिनोवेशन आसूं मार्केट कॉम्प्लेक्स आसूं मागीर ते मार्केटात शेड आसूं गौशाळा आसूं अशे विविध जे प्रोजेक्ट आहा ते मार्गी लागलेले आसा आनी उरलेले जे आसा ते आमी आमच्या शेतकी मंत्र्याच्या सहकार्यानूच हें कितें जावपाचें